the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bergan Jesu, Bergan Jesu, Hoglap Jesu, Hoglap Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu, Aradan Jesu, Vandan Jesu, Vandan Jesu, Jai Jai Jesu. Jai Jesu. Hallelujah. 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 बाबा महिनीनो सम्यान आसम का सकडा की या पवित्र या आराधना का पहिला हे जेवण जीवित आमका सगळ्यांक देवान दिल्ले एक दैविक जेवण आणि या जिवितांत देव आपणाकच आमकां दिता आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयतले आराधना वेळार आमकां सगळ्यांकी देवान जिवनाक आपयलां आनी आमी सगळ्यांनी जेवणाक गेल्ल्या वेळार तो आमकां दोशी जेवण दिता जिवीत दिता संतोष दिता भलायकी दिता आशिर्वादां दिता ही आमकां जिजून केल्ली बसवणी इजाया प्रावतीचें पुस्तक अध्याय 25 वाक्य स्वतावन आमकां सांगता देव दळबरसो सर्वेस्पर या पर्वतार सगळ्या पर्जांक व्हड एक जेवण तयार करतलो सक्कड पर्जांक एक व्हड जेवण तयार करतलो भाव भयणीनो तातूंत हांव आनी तुमी आसा आमकां म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याकी वैयक्तीक रितीन देव ह्या जेवणाक आपयता आनी ह्या जेवणांत कितें आसतलें सर्बेच्या मांसाचें परण्या दाका आस्तुऱ्याचें जेवण सराच्या आनी सर्बेच्या मांसाचें घालून काडलेल्या परण्यांतलो दाका सोऱ्याचें म्हणजे पळया इस्रायल परजेक पोरनो दाका सोरो म्हळ्यार एक परतें एक जेवणांत एक अतीक रुचीक तें आनी तें बरत्या मांसाचें जेवण सर्बेच्या मांसाचें जेवण ते तांचो एक संतोश जावन आसलो बाबा भयणीनो तुका आनी म्हाका देवान दिवचें तें जेवण जेजूची कूड ती पवित्र कूड आमच्या जीव दिवचें आसली ह्या कुडींत पळया इतली सकत आसा मनशाची पिडा गुण करची सकत आसा ह्या जेजूच्या कुडींत तो दैवीक जीव आमचे थंय वळटा आमच्या कुडीच्या हर एका जिवाच्या कणांनी त्या सुम्याची कृपा आमचे थंय वळटा ह्या जेजूच्या कुडींत सगळें पळया हर एक देव देणी बेसांवां भरून आसात आनी देवाचे उतार आमकां सांगता ह्या जेवणाक आमकां आपयलां सोम्याचें तें जेवण आनी आमकां जावन आसा धाका सरो जेजूचें रगत सोम्यान आपलें रगत आमकां दिलां आनी त्या जेवणांतलें अति रुचीक शक्तिवंत ह्या पवित्र रक्तान जेजू आमकां नितळ करता आमकां दोशी करता आमचें जिवीत पवित्र करता वायट आनी खोट्या शक्तींतल्यान आमकां सुटका दिता हर एका रितीन आमकां पोसता आनी सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुखारसून सांगता ह्या पर्वताचेर सगळ्या पर्सांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण काडून उडयतलो भाव भयणीनो आमकां मुस्तुथानांक विविध पांगराणां पडल्यांत आमकां थोड्यांक कश्टांचें पांगरण आनी थोड्यांक पिडेचें पांगरण आनी थोड्यांक आमकां वायट आनी खोट्या शक्तीचें पांगरण असले पडदे आमच्या जिवितांत आसात आमकां जिवितां आडकळ जावन आसात आनी देवाचें उतार सांगता ह्या जिवनाक आयिल्ल्या आमकां हें पांगरण वो पडदो कितें आमकां देवातान पयस करता कितें आमकां बरेपणां जावन आमचो संतोश घाण उडयता हें सगळें घाण उडयतलो म्हणटा देवाचें उतर आनी शासनाच्या मरणाचो नाश करतलो आमकां जिवीत दितलो सर्वेस्पर देव हर एका मुखा वयलीं दुखां पुसून काडतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमी सकड ह्या सुम्याच्या जेवणाक आयल्या ह्या पवित्र आराधनांत
तीच सोम्याची कूड आज आमचे ते आसतली तोच सोमी त्या कुडीच्या रुपार उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें येता त्या सोम्याची सकत आमी भोगया ह्या जेवणाची रूच आमी साकया ह्या अमोलीक रक्ताची सकत आमी भोगया आनी आमच्या कश्टांत ते भायर येवया संवसारा खातीर मागया आज आमी पळयता झुजाचें पांगरण पडून आसा सगळ्या संवसारार इस्रायलांत पुरुश जाल्लो तो एक गालाटो एक हत्याकांड कितून पावलां गे म्हळ्यार सगळ्या संवसाराचें झुजाचें पांगरण पडचें बरें दिसता तो झुजाचो पडदो आज व्हड जावन येता भियाचें वातावरण ते विस्तारून येता ह्या आराधना वेळार आमी मागया झुजाचो पडदो सोमी कान उडोवन दी शांतीची कृपा शांतीचो उजवाड ती आमच्या सगळ्या संवसाराचेर सोमी फांकून दी म्हणून ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी मागया. सोम्या जेजू आमचो मोगाळ इश्ट तूं आमचे खातीर ह्या उंड्या रुपार ह्या हांगासर आजार आसाय सोम्या जेजू आमचे जिवीत पवित्र करच्या खातीर ह्या उंड्या रुपार दरसून तुजी सुख ओडो आमकां तूं दिताय तुकास सोम्या काण जावन आमकां दिताय आमच्या खुडीची आमच्या अज्ञाची अस्कत काय कान उडोवच्याक तूं आमकां खांदलाय सोम्या सोम्या जेजू तुजें सांगातपण ह्या उंड्या मारी पात तूं आमकां दिताय ह्या उंड्या मारी पात मनशां सांगाता रावंक तूं आशेताय आमचे लागीं उलोवंक आमकां बुजावण दिवंक
आमकां धैर्य दिवंको, आमकां सकत दिवंको, आमकां बळ दिवंको, आमचें जिवीत नवें करूंको, आमकां जिवितांत सांबाळून व्हरूंको. सोम्यान जेजू ह्या उंड्या मरी पात तुजें संगतपण तुवें आमकां दिलाय. सोम्यान जेजू तुजे व्हरतो मोग आमकां खंडी जावन दुसरो ना. सोम्या मनशां जाल्यारी आमच्या संगतपणान सूख दीत, पूण तूं तुज्या संगतपणांत आमकां सुख नाय. तूं आमचे संगता रावताय, आमचे कडेन उलयताय, आमचे कश्ट पळयताय, आमकां कश्टा वेळार पावताय. दोन उतरां बुजावणीची आमकां तो दिताय. तुजी कूड आनी रगत दिवन तुज्या कुरपेचो शिवर आमचेर वताय, आमची पातकां बक्षिताय आनी आमकां सोम्या जेजू सांबाळटाय. येदें व्हरतें सांगतपण सोम्या आमकां आनी कितें गरज आसा. सोम्या जेजू ह्या खातीर तुज्या समकर आमी हांगासर दिंबयेर आसाव. वो एक घंटो सोम्या तुजे संगता आमी करसूंक आयला, कित्याक तुजे थंय आमकां तो संतोश मेळटा, तुजे थंय आमकां ती दोदोसकाय मेळटा, तुजे थंय आमकां आमच्या कश्टा वेळार तें धैर्य मेळटा. सोम्या आमची पिडा गूण जाल्ली आमकां भोगता, भलायकी आमकां मेळटा. सोम्या मोतीक समाधान आनी संतोश मेळटा. ह्या खातीर जेजू तुजे संगता वो थोडो वेळ आमी करसिताव, आमी तुजे संगता रावोंक आशेताव. सोम्या तूं आमचे संगता रावोंक आशेताय, आमी तुजे संगता रावोंक आशेताव. सोम्या जेजू आज ह्या आराधना वेळार तुवें आमकां आपयलाय ह्या पवित्र जेवणाक. हें आराधन एक रितीचें जेवण सोम्या, कुरपेचें जेवण, भलायकेचें जेवण, समाधानाचें जेवण, संतोशाचें जेवण. आनी जेजू आज ह्या जेवणांत आमी भाग्यत आसतना आमचे कुटुंब तुका भेटयताव, आमचे जिवीत तुका भेटयताव, आमचे कश्ट तुका भेटयताव. सोम्या आनी ह्या सगळ्यान जेजू आमचो इश्ट जावन तुमचे संगता राव, आमच्या घरांत तूं ये. हें आराधन जावन आमी फाटीं बेताना आमचे संगता इश्ट जावन ये. सोम्या आनी सदांच आमी त्या सर्गींच्या जिविता पावता पर्यंत सदांच आमचे संगता राव, आमकां सांबाळ व्हर. जेजू तुजे लागीं मागता, तुका आराधन करता. सकड आमी बसया भाव भयणीनो. जेजूच्या संगतपणांत आमी आसाव. आमचो इश्ट जेजू आमचे लागीं उलयता, आमी ह्या इश्टा लागीं उलोवप या. एक जेवण म्हणटा आसतना आमी सकड त्या जेवणा वेळार सुख दूख उलयता, आनी एकामेकाक आमची बोगणां आशार पाशार करता, आमी संतोशान थंयसर वेता. राग बेजाराय सगळी विसरता, नितळ मन कान घेवन थंयसर वेता. कित्याक
आमी त्या जीवनाक संगतपणाक आयलां. ह्या घडये आमी जेजू चर्चीन आसां. जेजून आमकां त्या जेवणाक आपयलां. जेजून आमकां सगळें तयार केलां. ह्या जेवणाक आयिल्ल्या आमकां आमचें सगळें जीवन त्या जेजूक गोत्त आसा. कोणाक आज आमकां भलायकेचें जेवण जायते, कोणाक आज आमकां शांती समाधानाचें जेवण जायते, कोणाक आमच्या जिवितांतल्या कश्टां अनवरांनी आज आमकां बुजावणेचें जेवण जायचें, कोणाक आमकां निराशी जाल्ल्यांक बरवशेचें जेवण जायचें, खंयची बाजारांत आशिल्ल्यांक धैर्याचें जेवण जायते. हें सगळें सोमी जाणा आनी तें आमकां ताणें तयार केलां. आमी कोणूच्या जेवणाक आयिल्ले फाटीं खाली वचना. जेजू आमकां सगळ्यांकी दादोशी करून धाडटा. ताचीच कूड आनी रगत ताणें आमकां दिलां. ताचेच जिवीत आमकां दिलां. कित्याक आमी संतोशान आसचे म्हणल्या खातीर, आमी भलायकेन आसचे म्हणल्या खातीर, आमी पवित्रपणी जियेचे म्हणल्या खातीर, आमी जी पातकां आमची पातकाची कथा आमची तावन धुवन काडचे म्हणल्या खातीर आमचे खातीर ताणें जिवीत दिलां. आमी वचूनी खंडी जावनी आमकां त्याच कृपेन आमकां भरता. तर आमी सगळे ह्या जेजूक आमी हरसिया. तुमची जाप सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. जेजू तूं जावन आसाय दाविदाचो पूत. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमचो सोडवणदार. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. जेजू तूं जावन आसाय आमच्या जिवितांत पांत्याचें परजडीक नेकेत्र. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां मेस्सिया आनी रायकुवर. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां नवो आनी निमाणो आदाव. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां जिवनपण आनी जीव. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां सत आनी नित्यवंतपण. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू आमची सगळीं पातकां तूं पुसून काडताय. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या तूं जेजू तूं देवाचें अदृश्य रूप जावन अदृश्य देवाचें प्रतिरूप. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय खतनांतली देवाची शेळी. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तुज्या सत्तेन तूं आमकां गुण करताय आनी बरेपण दिताय. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू रसनामध्ये तूं प्रथम फळ जावन आसाय. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आरंभ आनी अंत. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय पवित्र सभेचें मस्तक. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या तूं जावन आसाय आरंभ आनी अंत. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या तूं जावन आसाय अल्फा आनी ओमेगा. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां जिविताची वाट. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या तूं जावन आसाय आमचो दैवीक मेस्त्री. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या तूं जावन आसाय सर्गींतावन देवलोलो जिवो उंडो. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां जिवीत दिवचो रूख. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमच्या जिविताचो राय. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय जिविताचें उतर. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमकां सासणीक जिवीत. सोम्या जेजू आमी तुका होगडसिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय
आमकां सर्व जिवीताची सर बरेपणाचे आशिर्वादांचे वाळ सम्या जेसू आमी तुका होगळसिता समय जितू तू जावनचा श्रेष्ठ याजक सम्या जेसू आमी तुका समय होगळसिता तू जावन आसा आमकां जिवितान जैताचे बोंदेर सम्या जेसू आमी तुका होगळसिता सक्कड आमी या घडये देवाची स्तुती करया आणि गीत गावया देवाचो गवगळापणी स्तुती दिवया होसाना होसाना स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतराळ रचलेल्या होसाना सूर्य रचलेल्या होसाना दर्या रचलेल्या होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना आदम रचलेल्या होसाना येवे रचलेल्या होसाना मला तुका रचलेल्या होसाना मनुष्याला रचलेल्या होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना मनसांती रचलेल्या होसाना सुपणे सासा रचलेल्या होसाना रुख झाडा रचलेल्या होसाना फुला फळा रचलेल्या होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना मोने झालेल्या होसाना देवाच्या त्या पुता होसाना स्वर्गीच्या त्या राया होसाना संस्रा कायलेल्या होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना 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 स्वर्गीच्या त्या आप्पा बाबा होसाना हालेलुया 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 इकडे बोर देवाचे उतार ऐकूंक आमी तयार जावया उबे रावया आमकां सगळ्यांक जेजू आपल्या जिवनाक आपयता निमाण्या जिवनार ताची कूड ताणें खाण गेल्ली हातान उंडो घेतलो आनी दाकां सोरो घेतलो घेया ही म्हजी कूड घेया ही म्हजें रगत म्हूण ताणें आमकां दिल्लें आनी थंयस जेवण आमकां सगळ्यांक पवित्र करच्या खातीर आमची जिणी ती चड आनी चड पवित्र करच्या खातीर ताणें दिल्लें
आनी ह्या जिवनाक आमी हांगासर आयला. ह्या जिवनाक येतना आमी पावप ते बरी येवंक आसा. हे जिवनाक आमी येता आसतना संतोशान येवंक आसा, अर्द्या मनान न्ही. कित्याक आमकां आपयलो देव परत्या मनान आमकां आपयता. आमकां तेजी भुरगीं म्हूण वळखून आपयता, आमचेर मोग दवरन आपयता. तो आमकां आपली म्हणून घेता आपयता. आमचो तो चड मोग करता देखून आपयता. आपले आशिर्वादान दराळ रितीन दिवच्या खातीर आमकां आपयता. ते देखून ह्या जिवनाक आमी येवया. सक्कड आमची काळजां मनां एक घडीभर आमी तयार करया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माते वा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हूण येत. रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरां जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपूण हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक ताणें धाडन तांकां सांगयलें, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी पोस्ती जानवरां मारल्यांत. सक्कडी आयतें जालां. लग्ना उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपल्या कामाक सुलतेस रावले. एकलो आपणाच्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या अंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विक्राप केले आनी तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैनां धाडून ताणें कुणीगाराचो संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरां जेवण तयार आसा तें करें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें पावना जालें. देखून तुमी वसा सगळ्या राज रस्त्यांनी जितले तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. आनी तशें तांचे साकर वाटावटांनी गेले. मेळलेल्या सुमेस्तांक, बोऱ्यांकी, कोठ्यांकी सुमेस्तांक तांणी जमो केलें. लग्नाचो माटो सोयऱ्यांनी भरलो. सोयऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो आनी ताचे लागीं विचारलें, इश्ता लग्नाची न्हेसोण नासतना तूं कसो हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तो रायान ताका साकरांक सांगलें, ताजे हात पांय बांदून ताका बायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. कित्याक आपयल्ले साबार आसात पूण विसून काडले थोडेच. देवाची उतरये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. सकाळीं हांव 9 वरार ऑफिसान बसून आशिल्लो. म्हज्या आदल्या एका पिरगजीची 2 दिसांना एक जोडे सकाळीं आयली. फादर तुमकां आमी काजारां कापोवंक आयला म्हणा लागलीं. आमच्या दुयेचें काजार आसा, तुमी येचे. हांवें सांगलें त्या तारीखेक म्हाका जायना, म्हाका दुसरें प्रोग्राम आसा. ती म्हणाली, फादर आमी तुमकां मोगान आपोवंक आयल्या. आमच्या कुटुंबान तुमकां केदार आमचे मस्त उडास काडटा, तुमी आमच्या काजाराक आसचे. पूण हांवें सांगलें आसा आयदन त्या दीस म्हाका कांयच करूंक जायना म्हळ्यार हांवें. जाल्यार तुमचे बसत मागता, बरें मागता म्हळ्यार हांवें. बाबा भयणीनो पळया, कोणीय जावं दी,
मनुष्य आमकां आपोवंक येता जाल्यार जायते फावटी आमकां मोगान आपोवंक येतात. ती आमची म्हणली आमच्या मोगाची म्हणलें लेखून ताणें आमकां आपोवंक येवचें. एक आपोवणें म्हळ्यार तें मोगाचें आपोवणें. आनी देवाचें उतर आज आमकां सांगता आमकां सगळ्यांक की देवाच्या राजान जेवणाक आपयलां. आयची ओपार आमी आयकली. ह्या ओपारींत राय जेवण करता पळया. सादो मनीस न्ही, राय जेवण करता आनी राय आपल्या परजेक जेवणाक आपयता. आनी ह्या रायान चिंतलें पळया आपल्या परजेक ताणें आपयिल्लें जाल्यार आज आयच्या काळार आमी मस्त जाणा वॉट्सॅपार इन्विटेशन धरता या फोनार इन्विटेशन धरता. देवाचे उतर सांगता ताणें आपल्या साकरांक धाडलें इन्विटेशन दिवन. पळया कितलो मोग ताचो. ताणें आपल्या लोकां विशयान चिंतलें देखून तो मोग धरना ताणें ताच्या साकरांक तांकां आपोवणें दिवच्याक धाडलें. बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत उडास दवरया देव आमकां आपोवणें दिता. हर एक आमकां देवाच्या उतराचो उलो जावं पुरो देवाच्या मनशां मारिपात जावं पुरो बिबीत घडितां मारिपात देव आमकां ताच्या जेवणाक आपयता. देवाचें आमकां दिवचें जेवण जिवीत संतेक आमकां दैवीक अनुभव. आमी चिंतचे बरी आमकां एकादराच्या जेवणाक गेल्ले कडेन विविध नमुन्याची मांसां पक्वानां तयार करून थंयसर दवरतात. पूण आज जेजून दिवचें जेवण जावन आसा मोगाचें जेवण. तो देवाचो पवित्र मोग. त्या पवित्र मोगांत देवान आमकां दिवची बेसावां आशिर्वादां, देवान दिवची देणी जिवितांत. देवान आमकां करचें तें बरेंपण, देवान आमकां दिवची ती भलायकी, देवान दिवचें मोतीचें समाधान, देवान आमचेर करच्या कामाचेर घालचो आशिर्वाद हे सकट ह्या जेवणांत दिवची खाणां आनी पक्वानां. भाविनीनो, केदळा आमी देवाच्या जेवणाक आमी आदार दिता, देवाक आमी लागीं जाता, देव आमचेर आशिर्वादां वयर आशिर्वादां वता. आनी हेच हांगासर पळयता देखून आमकां देवान सगळ्यांक आपयलां. आनी हांगासर आमी पळयता ती प्रतिक्रिया कशी पळया. जायते एकल्यान त्या साकरांक धडल्या वेळार एकल्यान म्हळें एकलो गण्य करिनासतना आपल्या कामान सतत रावलो. इनडिफरंट म्हणटा पडोवन वचोंक ना. कादर म्हाका कितें आपण केलो म्हाका पडोवन वचोंक ना. गण्य करिनासतना सलतेस रावलो. आनी एकलो शिदा आपल्या शेतांत कामाक गेलो. म्हज्या गाद्यान म्हाका काम आसा म्हूण शिदा गेलो. आनी एकलो अंगडी गेलो तो म्हाका बिजनेस आसा अंगडी गेलो. आनी की चड कितें गे म्हळ्यार थोड्यांनी साकरांक धरलें आनी तांकां मारलें. तूं गाल्या गेल्या हांगा थोडो मारलें आनी थोड्यांक जिवेशी मारलें. पूण हांगासर जिवेशी मारचें कशें आसलें. त्या साकरांक तर मारचेंच न्हय कशें आसलें. हांगासर मोगाचें आपोवणें दिलां. आपोवणें दिलां मोगान दिलां. आपलो मनीस म्हूण लेखून दिला. तरी पूण मनशाचें अनुपकारपण. पूण हांगासर आमच्या जिवितांत मस्त बडी जाता बाबीनो. आमकां मोग दिल्ल्या देवाची आमी अलक्षा करता. देव आमकां आपोवंक येता आमी गण्य करिना. आमच्या संवसारी राटावळींनी पडटा. म्हाका म्हजें गाद्याचें काम आसा, म्हाका ऑफिसाचें काम आसा, म्हाका अंगडीचें बिजनेस आसा, म्हाका भुरग्यांचें शिकप आसा, म्हाका तें आसा, म्हाका हें आसा, म्हजी राटावळ आसा, म्हाका रांदूंक आसा, म्हाका वस्तू रुमलूंक आसा, म्हाका तें वचूंक आसा, सरकारी तें ऑफिसाक वचूंक आसा. आमकां जायतीं कामां आसात. देवाचें आपोवन येतना देवा खातीर आमकां वेळ ना. देवाचो मोग आमकां अर्थ करंगाणी नाका. थोडी फुटी देवाचें उतर आयकूंक नाका. देव आमकां तें मोगाचें आपोवणें दिता. त्या साकराक आमी तिरस्कार करता.
देव आमकां कोणा मारिपा तें आपोवन दिता देवान ते तसल्या मनशांक आमी तिरस्कार करता विकळाप करता कितलेशे फावटी आमी पळयलां पळया बऱ्या मनशांक आमी कितें मान बुडोवचें कितें तर त्या मनशांक अन्याय करचो देवान आमकां वायट करूं ना देवान आमकां कांय दुखोवंक ना देवान आमकां कांय वत्तड घालूंक ना बुडी काडून आमकां ना कुशीन मोगान आनी ह्या परिस्थितींनी ताजो तिरस्कार केलो पळया कशें जाता देखून आमकां भाव भयणीनो जिवितांत थोडी फावटी मनशां आमी देवाचें बेसांव उगडायता देव आमकां बरें दिता पूण त्या देवाक आमी करच्या अलक्षण जिवितांत आमी करच्या अन्यायानी आमी करच्या संवसाराच्या राटावळींनी बुडोवन पयशे आस्त बोदीक हाच्या फाटल्यान वचून आमी देवाक दाखोवचे तिरस्कारपण दैत्य बुटी आमकां मुखार रावता आनी अखरेक आमी पळयता कितें तसो परिणामूय खबर आयकलें ताणें सैन्यान तांकां बसमून सोडलें तांची शहरां बसमून सोडलें आतां पळया इस्रायलांत कितें जाता पुरुश आदल्या हप्त्यांत इस्रायलाक जिगोवन त्या हमासाच्या टेररिस्टांनी कितलेशा इस्रायलितांक लागाड काडले जिवेशी मारले तांकां किडनॅप करून व्हेले रागात बाळयलें पूण आज सगळें गाजा शहर बसमून गेलें पिठो जालां धरणी समान जालां पळया बरेपण बाबा भयणीनो बरेपण सडटा खोटेपण सडटा उडास आमी दवरीचे एक ल्हानसो केल्लो अन्याय एका घडये थंयसर रागात वळून त्या संतोश पावले पूण कितें जालें फाटीं मेळ्ळें कितें नस्ट आज थोडे हांव न्यूज आयकता 24 hours भितर कितलो सगळी लाख लोकांनी गाजा शहर सोडीचे इयलो सांगलां कशें सोडचें साध्य ना म्हळ्यार तितले कठोर जाल्यात बरें म्हणजे वायट आमी सांगना पूण मनशाच्या जिवितांत पळया कितें घडटा वायट एकल्या मनशान बरें कर मात बरें जोडये शिवाय वायट करून बरें जोडून जायना देव आमकां बरें करतना आमी अनुपकारपण दाखयल्यार आमकां म्हणजे अनुपकारपणूच उडास दवरया आमी वायट करून चिंत्यार आमी लुंचें वायटच खंय वचना माथ्याक गुतल्या पांयाक देंवता म्हण आमी सांगणें आयकलां देखून भाव भयणीनो आमी जिवितांत आमी बरें करूंक शिकया देवान आमकां दिवचें आपण स्विकार करया बऱ्या आमी बऱ्या देवाक आमी तिरस्कार करचें न्ही आनी दुसरें आमी पळयता केदारा थंयसर वळें येवना तापयल्ले येवनात ड्राय सांगता वसा सगळ्या रात रस्त्यांनी मेळिल्ल्यांक आपोवन हाडा पळया सगळ्यांक थंयसर आपोवणें आसा हर एकल्याक देवाच्या राजांत कोणी दुबलो ग्रेस्त म्हणलो कोणी फरक ना हर एकलो देवाक मोगासो आनी त्या देवाच्या राजांत सगळ्यांक जागो आसा आमी जर तर चिंता हांव बुद्धवंत हांव हुशार हांव भक्तिवंत हांव इल्लोसो पवित्र हांव इल्लो चड देवाक लक्ष आमी चिंतचे मात्र भाव भयणीनो देव सगळ्यांक एकतले करत चलता अस्कत्यांक देव स्विकार करता पातक्यांक देव स्विकार करता हर एकल्याक देवाच्या राजांत सगळ्यांक जागो आसा म्हळ्यार देखून आमी उडास दवरीची देव आमकां सगळ्यांक इतलो मोग दाखयता सोडून गेल्लें की देव आमच्या संगता आसा ताच्या राजांत सगळ्या माटवान सगळ्या जागो आसा सगळ्यांक आपोवणें आसा पूण एक मात्र आखरेची सागवण थंचे पैकी एकलो मात्र लग्नाची न्हेसोड नासतना आयिल्लो देवान आपयल्या भाव भयणीनो पूण देवान आपयल्या उपरांत आमचें जिवीत ताका सारकें दायजें आमचें जिवीत बरेपणी आमी जिवंक शिकचें देवान आपयल्ल्या त्या लग्नाच्या माटवान जेवणाक वचत जाल्यार आमी फावो ते परी वचोंक जाय आमी खंयच्याय रितीन वचोंक जाता म्हूण चिंतचें न्ही बगार आमची जिणी देवाक सरी जाल्ली बरें क्रिस्तांव जिणी बरेंपण करचें तसली आमचो राग द्वेश आमची न्हेसोण कली हांगासर राग द्वेश जिद्द हागे पारीकपण वायट
खोटेपण हे सगळें आमी काण घेवन आमी जर तर देवाक मानू चिंतार जायना आमकां माटो ते माटवांतले लोटून भायर घालतले देखून आमी पवित्रपणाच्या जिणेक आमकां आपयला त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया देवा थंय या आमी आमचें जिवन देवाक समर्पया हर एकले आमकां जेजू आपयता हर एकल्याक आयच्या दिसा जेजू म्हाका आनी तुका आपयता भाव भयणीनो ह्या जिवनाक ये तूं ये म्हज्या जिवनाक तूं ये आज ह्या हांवें तुका मोगान जेवण तयार केलां आज तुजें सांगतपण म्हाका धायजें आज हांव तुज्या जिवितांत तुका दैवीक आशिर्वादांनी भरतलो आज तुज्या जिवितांत हांव तुज्या संगतार रावतलो तुज्या हर एका कामांत हांव तुका धैर्य आनी बळ दितलो तुज्या हर एका जिविताच्या मेटान मेटा हांव बेसांवां घालतलो देखून म्हजे थंय तूं ये आज जेजू आमकां आपयत आसा देखून आमी सगळे हे जेजूचे आपुण स्विकार करया आनी गीत आमकां गावया जेजू आपयता दुकानात बसल्या बसत आमी मागया कितली जाणां आज दुखेस्तान धांवन आसात जिवीत आपल्या कश्टांक लागून रडतात आज तांकां जिवितांत तांचें धैर्य सुकोवन गेलां देव आवा आमचें जिवीत मुखार कितें म्हणलें बें तांचे ती बरोवन गेलां विशेष रितीन आमी उडास करया ह्या घडये पॅलेस्टिनांत आनी इस्रायलांत घडचे त्या झुजांत संत्रस्त जाल्या लोकां खातीर कितलोसो लोक भुरगीं व्हडां आज तांची बिल्डिंगां नाश जाल्यात घरां नाश जाल्यात रावोंक घर ना पियोंक उदक ना खावंक जेवण खावंक कांयच ना खंय वेतेलीं तीं खंय वेचेंत आनी रडतात भुरगीं व्हडां रडतात तांणी केल्ली सूख न्ही कोणगी त्या समाजाच्यांनी कोणगी तांणी केल्ली सूख पूण निरापराधी लोक तांणी करनातल्या सुखे खातीर कश्ट जाता कितले जण थंय रडतात फाटल्या हप्त्यान इस्रायलाचेर जाल्ल्या त्या लढायच्या आक्रमण थंयसर कितल्या जाणांचें दूख वाडलें अजुनूय कितलीं जाणां आनीक हॉस्टेज जावन आसात दुकां गळयत आसात ह्या घडये तांचे खातीर मागया सोम्या जेजू आज तांची दुकां तुवें पुसी जाय सोम्या कितलीं जाणां आज रडोन आसात तांकां कितें करचें समजना मुखलें जिवीत अस्वस्थ जालां सोम्या जेजू तांचें दूख तुका भेटयता आनी तुका तुजी कृपा आमी मागता दुकांची पुसता Jesus
घडी आमी उडास करया भाव भयणीनो कितलीं जाणां कश्टां नश्टांनी सांपडल्यांत विशेष रितीन थंयसर इस्रायल आनी पॅलेस्टिनाच्या ह्या झुजामध्ये कितलीं जाणां कश्टांक सांपडल्यांत कितें करचें कळना थोडी जायतीं हॉस्टेज जावन आसात भायर येवंक जायना थोडी मोतांचें आसलें सगळें होगडावन तांचें बिजनेस तांचें घर सगळें तांणी होगडायलां कितें करचें कळना मस्त कश्टांत आसात निराशेंत आसात ह्या घडये आमी उडास करया आमच्या मदल्या रेखलांक आमची कितलीं जाणां थंयसर इस्रायलांत काम करचें आसा तांचो उडास करया ती आज गांवाक वचचीं रावचीं म्हणल्यार का घुसपड्यार आसात गांवाक पाटयल्यार आनी इस्रायल काम मेळत की म्हणलें बे कामी जर तर इस्रायल रावल्या तर हांगासर झूज चड जाल्यार मग तो जिवाक कितें आमच्या बादाक येत आमच्या कुटुंबाक कितें नसत म्हणलें बे एका थंडीक परिस्थितीन ते आसात आमी मागया तांचे खातीर आमचे मदीं कितलीं जाणां कश्टांनी आसात कितलीं जाणां रिणाचो बरो वबून आसात कितलीं जाणां भुरग्यांक शिकाप दिवच्या टेन्शनार आसात कितलीं जाणां काडिल्ले रीण फारीक करूंक कश्ट येतात कितलीं जाणां नश्टा वरवीं आज तांच्या जिवितांत अजुनूय दूख भोगून आसात कितलीं जाणां बेळाचो नश्ट पावस नासतना कितलीं जाणां ह्या करता नश्ट जाला बेळें सगळें नश्ट जावन गेलां कितलीं जाणांचे बिजनेस लॉस जाला अशे वरवीं मस्त जाणां कश्टार आसात कितलीं जाणां आमची भुरगीं परगांव थंयसून काम नासतना आसात तसं थंय कितल्या खंती बेजारार आसात निराशेंत आसात थोडीं जाणां जीवघात करया म्हणल्यार माट्टा आमचेर पावल्यात आमी उडास करया जेजू आमचे मदें आसा ह्या जिवनांत दोशी दिल्लो जेजू ख्रिस्तांनी नश्ट निराती निराशा कानोडूंची सकत आसा आमी मागया सक्कड सोम्या जेजू ह्या कश्टां नश्टांत आशिल्ल्यांक तूं राख तांकां आमी तुका समर्पित हांव आज तुवें तांकां राखसय कश्टां नश्टां बरोबरसो दिसय तांच्या जिवितांत मुखलें मेळ कितें म्हणल्यार सोम्या तुवेंच तांच्या मदीन घालितय सोम्या आनी ह्या सर कश्टां नश्टांत हांव सुटका दी म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता हांव कश्टां तर सांपडतना बली जाल्ल्या खातीर मागया आज आमी जाणाव थंयसर जाल्ल्या झुजांत पॅलेस्टिनांत कितलोसो लोक घायला आस्पत्र्यांनी जागो ना आनी कांयच्या दिसाक करंट ब्लॉक बंद केला आस्पत्र्यांनी फॅसिलिटी नात भुरगीं आस्पत्र्याक येयल्लीं व्हडा आस्पत्र्याक येयल्लीं मरोन आसात कित्याक ट्रिटमेंट दिवंक जागो ना फॅसिलिटी नात मरतात वळटात दुकान कश्टांनी वळवळटात कितलीं जाणां फाटल्या हप्त्यांत इस्रायलांत जाल्ल्या त्या हल्ल्यांत कितलींशीं जाणां गयेल्यांत कितलींशीं जाणां आज आनी वळवळन आसात आज तांकां आमी समर्पिया सोम्याक ह्या घडये आमी आमच्या मदल्या पिडेस्ताचो उडास करया कितलीं जाणां आमच्या कुटुंबांतलीं आमच्या वाड्यांतलीं आमच्या पिरगेजींतलीं आमच्या भोंवतणीचीं कितलीं जाणां आस्पत्र्यांनी घरांनी कश्ट आसात
कितली थोडी जाणां कितली वर्सां घडल्यान तां पिडा सुस्तून आसात सोसून सोसून तांकां पुरो जाला ह्या पिडेतावन आनी सुटका मेळना मारेकार पिडेन कितली कश्ट जातात कॅन्सर पिडेन कितली कश्ट जातात किडनीच्या पिडेन कितली कश्ट जातात डायबिटीज आनी हार्टाच्या पिडेन कितली कश्ट जातात नसले पिडा मारेकार पिडा आज मनशा दुसून आसात ह्या पिडा वरवीं मस्त मनीस कश्ट जाता आजकाल कितली एडिक्शन्स आयल्यात ड्रग एडिक्शन मोबायल एडिक्शन आमी आम्हालाचे एडिक्शन हे सगळ्या दलबदोण्या वरवीं पिडे सुद्दां डिप्रेशनाक विजीत जातात सुमयान जेजू असल्या पिडेस्तान तुका भेटोवन दिता विविध रितीच्या पिडेन कश्टांची आमची भाव भयणी सुमया तुजे मुखार आमी तांकां हाजीर करता जिवितांत पिडा सुसून सुसून पुरो जाल्ल्या तांकां जिवितांत पिडेचे कुरीस वावून वावून थकिल्ल्या तांकां मुखार कितें करचें म्हूण समजनातल्या तांकां वखदाक पयशे करसूंक नातल्या कितलेशा दुर्बळ्या पिडेस्तांक कितलीशी जाणां साखरी करूंक कोणूय नातल्या त्या प्रायवंतनी पिडेस्तांक सोम्या तुका भेटोवन दिता तूं जावन आसाय भलायकी तुवें सगळ्यांची पिडा घुवून केल्ली तुजे कडेन मागल्यार सोम्या तूं खंडीत दिताय आज ह्या पवित्र जेवणाक आमकां तुवें आपयलाय आज तांकां भलायकी म्हणलें तें खाण दी भलायकी म्हणल्यार पक्वान मरिपाक जिजो तांकां समाधान तूं दी तांकां धैर्य दी तांच्या जिवितांत तूं राव जिजो तांकां सांबाळ तांकां बरें कर जिजो पुढे शिरे वेळार प्रत्येक रितीन भावार्था खातीर कश्ट जाल्यांक आज आमचो क्रिस्तांव भावार्थ विविध रितीनी दंडळटेत आसा पवित्र सभा दैत्य बुटी गोंधळांत सांपडटा आधुनिकपणाचें वारें वळोन आसा आज युरोपांत कितले क्रिस्तांव आजय गरजेक येनात आज कितलेशे जण हेर धर्माक ते वतात भावार्थ संतेश आसात कितलेशे देवाक पाती येनात देव ना म्हणलें नॉस्टीक म्हणलें एक धर्म स्वरूप दोन आसा आज असल्या वरवीं भावार्थ दंडळटा पवित्र मेळच्या दगदवणे वरवीं आज भावार्थ दंडळटा कितलेशे कडेन आमच्या भारतांत क्रिस्तांवांचेर विघ्नां अनुमानां वयल्या वयर येवन आसात क्रिस्तांवांक मतांतर निशेध म्हणल्यार कानून मरिपात कश्ट दितात तांकां जैलांत घालतात तांकां तांचे विक्लाप करतात असल्या रितीन आमची हक्कां मस्ती दितात असल्या ह्या कश्टां वळवळ्यांनी थोडी फाटी भावार्थ दंडळटना सोम्या जेजो आमच्या सगळ्या पुवी सभे तुका भेटोवन दिता आमी भावार्थान दंडळनाशें आमकां राख आमी मस्तूच भावार्थान दसकळ जाल्या सोम्या जेजो आधुनिकपणाचें वारें आमकां वादलोन आसा आज आमच्या घरांनी कितलेशा घरांनी तेरसत सोडून सोडला कितलीशीं जाणां आयतराचे मिसाक पर्यंत येनात आयतर असो कायदो पाळी नासलेलीं कितलीं आसात आमच्या भुरग्यांक आज मिसाक वचचें म्हणलें कायद्याचें म्हणून आज आवय बापूय शिकयनात
आज तांकां मिसाक वचनातल्या रे कांय चलता म्हणले बरी असलें वातावरण आसा संवसारी वाड्याक आमी बली जावन आसा तुजे तावन पयस वेतेस आसा सोम्या असलो नित्य दंडलो भावार्थ घट कर तुझ्या पवित्र सभे घट कर जेजू आमी तुका समर्पिता आज तुझे पवित्र जेवण तुझ्या कुडी रक्त जे आमकां बळवंत करून दी तुझी कूड आनी रग सेवन आमी हर एका क्रिस्तांव भावार्थान घट जावंक कितले कश्ट येयल्यार आमचो भावार्थ सांडिना जावंक संवसारी रितीच्या संगतीक आमी बली जायना जावंक जेजू आमचो भावार्थ घट कर पवित्र सभा सांबाळ जेजू आनी आमकां तूं धैर्यान आमी धैर्यान आमचें जिवीत आमी भावार्थान जियोंक आमकां कृपा दी विघ्ना अनवरांनी विश्वास दंडताना विघ्ना अनवरांनी विश्वास दंडताना एकल्याची वैयक्तीक त्या सवा जेजू मुखार दवरया कितलींशीं जाणां आमी आज विशेष आमच्या तेसावा खातीर मागोवंक आशेता दैतनी हांगा तेसावा आमचे लागीं धाडल्यांत त्या तेसावा खातीर मागया तुमच्या एकल्याच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागा जेजू आमच्या संगता आसा ह्या पवित्र जेवणाक आयिल्ल्या आमकां तो हर एकल्याक हे भलायकेचें जेवण दिता आज समाधानाचें जेवण दिता आशिर्वादां आमचेर तो वता आमी कोणूय भिवचे नाका देवाचें उतर आमकां घट्ट बोळ दिता बचपेतावन एक भाव आपल्या पुताक एक बरें काम आनी बरी सिरीक मेळोवंक मागता एक बहीण दुबाय तिच्या दुयेचें कॅन्सर गूण जावंक तिची डिप्रेशनाची पिडा गूण जावंक आनी तिच्या पोतीची भलायकी बरी जावंक मागता एक भाव ताच्या जाग्याचे गरजेचें डॉक्युमेंट मस्त तेंकां मेळोंक नातलें मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता अर्गान वगळाप तुका सोम्यान जेजू बटपेतांव सरेश आनी जास्मीन तांच्या लग्ना जिवितांत एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात स्टेला म्हणली बहिणीची कॅन्सर गुण जावच्या खातीर तिच्या कुटुंबाची सगळीं मागतात एक बहीण आपणाक घालपांत एक बरें घर काम मेळोवंक मागता सीमा मॅन्युअल डिक्रूम बेळगांव एका कठीण पुरासन चेस्ट कंजेशन व्हीजिंग आनी स्पॉन्डिलायट पिडेन कश्टून आसा आनी जी भलायकी मागता एक बहीण आपलें काम करचे कडेन मस्त कश्ट जाता सती 6 भाव रडे आसा कारण मानसीक टेन्शन आनी एका कुशीन तिका टायफॉयड ताप ह्या दिसांनी ह्या सर समजतातून भायर येवंक आनी थंयसर ताणें बरो ट्रान्सफर मेळोवन आनी कडेन बरो जागो मेळोवंक मागता एकल्याची शेळ कोंकणी गूण जावंक आनी प्रत्येक जाण ताची दुरंश तितले पड आपूण रावंक विशेष रितीन देवाच्या कृपे खातीर तो मागोन आसा एकलाक सदरच्यान ताचेर केस घाल्या ही केस बऱ्या हातान तिरसोंक आनी ह्या केसीन बरो पर्याय मेळोवंक मागता मंगळूर एका बहिणीची पॅन्टाची दूख गूण जावचे खातीर आनी तिच्या पती उडासाची सकत मेळच्या खातीर ती मागोन आसा एक बहीण आज पदरेंत आसली बेगीन बरी जावन घरा येवंक तिचे कुटुंबाची मागोन आसात मुंबयत एक भाव ऑल्मीन आनी जिंटी कॅल्मिन आनी वीरा डेनदिल आनी सिबील ह्या तिनूय जोड्या भुरग्यांचे देणे मेळोवंक
आणि विक्टर म्हणा भावान आमाल पिणे सोडून स्मोकिंग आणि ते जावन सुटून जिवितान परिवर्तन जावंको आणि तुझ्या सोमत भलायकी वचून एक भाव मागोन आसा एकल्यान दिल्ले रील मस्त जणांक आनी की पाठी मेळोंक ना ते दिवंक आयकनात ते पाठी मेळोंक आनी आपणाचे रीण फारीक करूंक जावचे खातीर मागता एक भाव लंग्स इन्फेक्शन जावन आस्पत्रेंत आसलो आतां डिस्चार्ज जाला आतां बेगीन पुरतो बरो जावचे खातीर मागता आनी एकल्या भावाचे दोनी पांयांक बोल नासतना सोरोंक जायना सो ते ताच्या पांयांक बोल दिवन बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोन आसा या सर सुमयान जेजू हे सर ही राहते आमी तुजे मुखार दवरता हाच्या सांगता जेजू हांगासर ह्या आराधनांत भाग घेतल्यांचे माध्यमा मारिपात यूट्यूब आनी टीव्ही मारिपात भाग घेतल्या हर एक लाव जेजू तूं भलायकी लाभय तांची त्या समा तुज्या पांया तळी दवरता हांव जेजू या आराधनाक आमकां कुमो करच्या सरदानीक डिवायन टीव्हीच्या मालकाक आनी तेच्या कुटुंबाक तेच्या सिबंदेक हांगासर आमकां संगीत दिवच्या भावा भयणीक आनी ह्या व्हिडिओग्राफी करच्या भावाक ह्या सगळ्या आल्तरेच्या डेकोरेशन धन भयणीक तशेंच हांगासर ह्या विविध आराधना कुमो करतल्या सोमयान जेतो तुज्या आशिर्वादांनी बर सोमयान जे आमच्या दैवीक आमच्या सोमत्याचे तुज्या आशिर्वादां घाल आमकां कश्टां नश्टान ते तूं राख आनी सांबाळ सुमयान जेजू हे सर ही रादे तुजे मुखार दवरता आमी जाणाव तुजेर पातयेल आमी केदींच आमी कितेंय कश्ट जाल्यार तूं आमकां निवारता आनी सांबाळटाय तुजेर विश्वासान पातयेता जेजू आमी दिंबेर पडोवन तुजी स्तुती करता सुमयान तुजे आशिर्वादां मागता सक्कड आमी दिंबेर पडया आमच्या हातोबारया देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, bow Jesus, Jesus, समयान Jesus याकडे तुझ्या पवित्र जेजो आशीर्वाद कर जेजो त्या या जेवणाकयला जेजो आमकां देवा पयलाय समयान जेजो या आमकां बरें कर तुजी पवित्र सगत या पवित्र उंड्यार पार तू जेजो या पवित्र सक्रमेंटांत बोलंदे हांगासर भाग्येतल्या रियेकराचेर कोणा बसत मागला सोम्या तांचे तुझ्या आशीर्वादां बोलंदे तुजी गुण करचे सगळ्यात सोम्या तुझ्या अमलीक रात तुजी पवित्र रगत बोलंदे तरी एकला अभिषेक करचे तो anoint with the holy blood Jesus let your power come and heal us Jesus we believe and trust you let your power come and heal us Jesus touch everyone Jesus touch everyone we trust and believe you God let your power on this day let your power flow on the east and above in the warring countries Israel and Palestine Jesus let your power come and let the peace come and dwell there Jesus we pray we offer you Jesus आम्ही तुका समर्पित आहोत जेजू तुझी सगळ्यात आमचेर वळय
प्रार्थूया. हे देवबाबीची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तू आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडमनीचो पडसदान तमचे ते आमी बघी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां धैर्य फावो कर. जो जियेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक